हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आज आमच्या मुर्मुगांवान हार्बर एका टर्मिनलाचें इनॉग्रेशन आसा. हांगासर सेंटराचो एक युनियन मिनिस्टर आयज येवपाचो आसा, सीएम येवपाचो आसा, लोकल एमएलए आसतलो. आयज आमचो जो लोकल एमएलए आहा मुर्मुगांवचो तेचे कडेन हांव मागता, मुर्मुगांव जो टायम बॉम्बाचेर बसलेलो आसा, परत एकदा आयक, मुर्मुगांव इज सिटींग ऑन टायम बॉम्ब. सो हे जे मेजर इश्यूज आहा हे एक 10 मिनटां सीएमा कडेन बस आणि मातशें डिस्कस कर. मेजर इश्यू म्हटले कोल पोल्युशन, कोल हँडलिंग. आमी मुर्मुगांवचे लोक डिमांड करता की आमकां मुर्मुगांवान कोळसो नाका म्हणून. डे टू डे आमी कोल ब्रीथ करता, आमी कोळसो खाता, आमी कोळसो पिता. हेचेर सीएमा कडेन तूं उलय. सीएम फेवरान ना कोळसो बंद करपाचें, हें आमकां खबर आहा, कित्याक तेणी पयलीं स्टेटमेंट केलां. पूण एज अ लोकल आमदार आणि एक लोकप्रतिनिधी म्हणून तुझे ते कर्तव्य तेका सांगपाचें की जेटी वाठारान, बोगदा वाठारान, बाकीच्या एरियांनी लोक कोळसो कसो खाता हे तेका दाखोवपाचें. आयज सीएमाक जेटीचेर व्हर, ते युनियन मिनिस्टराक जेटीचेर व्हर आणि लोकांच्या अन्नान कसो कोळसो आसता तो दाखय तेका. सांग तेका की आमोनिया टँक जी इलिगली आहा पोर्टान, कितें तेचेर डॉक्युमेंटेशन चॅक कर म्हूण सांग. आणि ते आमोनिया टँक खंयच्याय टायमाचेर कितें बरें वायट जालें सपोज जाल्यार एक्कान एक सड्यावयलो लोक ना जातलो. सांग तेका. म्हणून म्हणटात न्हू आमी मुर्मुगांव इज सिटींग ऑन टायम बॉम्ब. आयज खुबशे अशे गोष्टी आहात जे सड्याचेर तुमी दखल घेवपाची गरज आसा. आयज मुर्मुगांव अक्षरशः गार्बेजीन भरलेले आसा. उलय त्या सीएमा कडेन आणि सांग त्या सीएमाक, डिस्कस कर तेचे कडेन की आयज सोडो हो सोन सोडो जाल्लो आसा. सोडो हो सेकंड सोन सोडो जाल्लो आसा आणि हे जे इश्यूज आहा दीस इज अ रायट टायम टू डिस्कस. कित्याक आयज तुमी एकामेका कडेन बसतले तेन्ना तुमकां टायम मेळटलो थंयसर, त्या टायमाचेर तुमी हे गोष्टी डिस्कस करपाची गरज आसा. आयज सांग तेका एमपीटी जे एमपीटीन कमीच कमी 5,000 लोक कामाक आसलेले ते आयज एमपीटीन लोकांक कामावेले काढले आणि 600 ते 700 लोक उरल्या आणि फुडल्या वर्सा नाल्यार त्याच्या फुडल्या वर्सा एमपीटी काबार जावपाची आसा. सांग तेका हांगा जॉब्स क्रिएट करपाची गरज आसा. परत एमपीटी रिवायव कर म्हणून सांग तेका आणि आयज आमच्या लोकांक थंयसर जॉब दी म्हणून सांग. आमी कोळशाच्या कंपनीन काम करपाक शकना, आमी त्या मरणान काम करूंक शकना. जीएसडब्ल्यू आणि अदानी म्हणजे मुसुंडी जाल्लेली आसा, ह्या मुसुंडेर आमी काम करूंक शकना. आमी आमची लायफ दिवंक शकना, आमच्या भुरग्यांची लायफ दिवंक शकना. आमकां ग्रीन कार्गो हँडल केलेलो जाय म्हणून सांग तेका. याच्या पयलीं सुद्धा पोर्ट चलतालो म्हणून सांग तेका. सांग तेका की एमपीटी परत रिवायव कर म्हणून आणि आमच्या सड्यावयल्या लोकांक थंयसर जॉब दी, गोंयकारांक जॉब दी. आख्ख्या गोंयचे लोक एमपीटीन पोट भरून गेले. हांव मागता तुजे कडेन हे जे मेजर इश्यूज आहा ते डिस्कस कर तेच्या वांगडा. कितें खूब बरें जातलें सारकें. देव बरें करूं.